दवल्ली दिकरपाल हांगसर वॉर्ड नंबर 1 झरीवाडा परिसरात आणि वॉर्ड नंबर 4 पंचायती सामकार 2 व्हड प्रकल्प येवपाचे आसात। त्या प्रकल्पांक थळाव्यांनी शुक्रारा विरोध उक्तायला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हे पंचायत येवपा दिवपा ना भितर मॅडम प्रोजेक्ट आदोगोन आपल्याला तेगे कन्सर्न घेनाले आणि वर्ड नेम कन्सर्न घेनाले आणि तेगे पास करपा थोडे मेंबर जावन एकदम पास जावन मुखार सरले। I was aware about it. Like बाहेर धरून I was aware पंचायत प्रमाणे like बाहेर धरून दुखून मेजॉरिटी मेंबर पास करपा आता हलका आता he is the board member he knows अपना board difficulty असते फॉर घालपाचा we don't have a proper infrastructure in Davulli, so how can this projects come? गार्बेज लावून आम होरे प्रॉब्लेम होता गार्बेज आम जाय ते प्रॉब्लेम झालो हा आणि पहिले बडे बसू पास केलो ती बसू आमके एवरीवेयर पीपल आम्ही गाव म्हणतात आम्ही सोयले कुठे बोले पंचायतीन 2 प्रोजेक्ट येता। एक येता 52 फ्लॅट्स वॉर्ड नंबर 1 दुसरो येता वॉर्ड नंबर 4 हो जो प्रोजेक्ट येता तो प्रोजेक्ट घालपी मड्रासचो हिंगानू। सो आमकां हे 2 प्रोजेक्ट नाकाय आणि हेच्या मुखार न्यू प्रोजेक्ट असले आमकां नाकाय जे फ्लॅट सिस्टम आणि हे ते कित्याक आतां सद्याक जे कचऱ्या प्रॉब्लेम जाल्लो आहा तो कचऱ्या प्रॉब्लेम सॉल्व करपा पंचायती कडेन आनी ऑप्शन ना। सो हेच्या मुखार कचऱ्याचे प्रॉब्लेम जावपा नाका, लायटीचे प्रॉब्लेम जावपा नाका आनी उदकाचे प्रॉब्लेम जावपा नाका। दीस रात येता आमगे ऑफिस आहा इलेक्ट्रिसिटी तांकां कितली कॉल येता ती तुमच्यान तांकां पासून विचारपा जाता सगळे वयत थिंग सगळे मेसाप। सो ताका लागून हेच्या मुखार आमकां आमगेली दावोली जी एरिया आहा ती पिडार जावची न्हू म्हूण आमी हिंग सगळे एकठांय जाल्ले आणि हेच्या मुखार रेस्पॉन्स जोरी तर आमगे पंचायत कितें कोता जाल्यार आम परत एक्शन घेतले। आता प्रोजेक्ट हे करपा लागून हे करपा येयला सांगपा येयला प्रोजेक्ट बंद कराय म्हण म्हणजे आमची अजून कोणाले प्रोजेक्ट आमी हे केले नाही पास केले नाही। आजचो जो एक प्रोजेक्ट येयला तेगे आमी इन्स्पेक्शन केला आणि ते कंडिशन गायले सोपीट आमगे साठी हे करून सांगला रिवाइज करून सांगला प्लान ते गेलो सोपीट टाकून सांगले ओपन स्पेस आणि वॉटर सप्लाय आणि ड्रेनेज आणि ट्रान्सफॉर्मर कित्याक तेगे 14 मुठी चड हे जाता न्हू तेका 14 बंगलोज विलास वॉर्ड नंबर 2 लोक किती म्हणतात लोक म्हणटा बंद कराय म्हण हे कोता लोकांगे ऑब्जेक्शन बंद कराय म्हण आणि हांव सदां लोकांगे हे कोतले लोक म्हणटा लायटी प्रॉब्लेम जातले आणि गार्बेजी प्रॉब्लेम कित्याक गार्बेजी ऑलरेडी प्रॉब्लेम आसा आमगे पयलींसून आहा प्रॉब्लेम अजून सॉल्व जालें ना गार्बेजीचे लोकांगे प्रॉब्लेम कितें गार्बेज मेन तेमगेली आनी ट्रान्सफॉर्मर हे कर म्हणटाय ते लायटी आमकां आतां प्रॉब्लेम जाता म्हणटाय लायटी हेक लागून आनी 5 उदका तेमगे उदका प्रॉब्लेम जाता वॉटर सप्लाय। मीटिंग केन्ना आसता मीटिंग आमगे आज जी बॉडी मीटिंग आज आसा आणि ते 52 फ्लॅट्स येता ते 52 येता ते जोरीवाडा न्हू वॉर्ड नंबर 1 न्हू किती फाईल बी किती आयल्ली आमगे ऑलरेडी फाईल पास जाल्या ती पयली बॉडीन पास केलो हमले आमी इन्स्पेक्शन केला प्रोजेक्ट पास केले तेंगेले हे गार्बेज पीट ना पार्किंग प्रॉपर ना तुगेले हे ना ओपन स्पेस ना ओके तुगेली रस्ते जे 6 मीटर आसपाय ते ना लोक आतां कितें म्हणटा गार्बेज तेंगे कांय ना ते आनी रस्त्यार उडयताय। सो तुमकां हे तर कंट्रोल करपाक जायना गार्बेजीचे जाल्यार तुमी आनी प्रोजेक्ट कित्याक पास करता जे पण आहा पयलीं बॉडीन पास केल्ले ते पयले कंट्रोल हाडा सगळे सिस्टमॅटीक करा आनी मागीर डिसायड करा प्रोजेक्ट पास करपाचे वो ना। मेन प्रॉब्लेम गार्बेज एवरीवेअर पूण कित्याक लोक म्हणटा हे इतले लोक पळय येता तेंगे सोपीट आसना ना म्हूण प्लांट ना मेन थिंग प्रॉब्लेम कित्याक वेट गार्बेजीचो पंचायतीको अजून वेज गार्बेजीचो प्लांट बी कांयच ना।